नमस्कार. आम्ही आहोत कला अकादमीच्या बाहेर. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव गोव्यात सध्या धूमधडाक्यात चालू आहे आणि इथे आम्ही बघतोय इथे रिक्षा ची सर्व्हिस आहे, जी फ्री सर्व्हिस आहे लोकांकरता. डेलिगेट्स असतील, जे कोण असतील, जे इफ्फीकरता आले आहेत, इफ्फीचे सिनेमे बघण्यासाठी आले आहेत, त्यांच्यासाठी फ्री रिक्षा सर्व्हिस आहे. तर त्यांच्यापैकी काही रिक्षावाल्यांकडे आम्ही बोलणार आहोत की त्यांचा दिवस कसा असतो, त्यांचा शेड्यूल कसा असतो. तर नमस्कार अब्दुल भाई, तुमचे स्वागत असा आमच्या कार्यक्रमात. म्हाका सांगा तुमचं आता ही जी फ्री रिक्षा सर्व्हिस आसा ती कितली वर्सां जाली ही फ्री रिक्षा सर्व्हिस चालू आसा? आम्ही 2004 चालूच आहा. 2004 जेन्ना इफ्फी चालू केला तेन्नाच्यान आमची सर्वीस चालूच आहा सगळी. आमी डेलिगेट्सांक फ्री हांगाच्यान तिका म्हणजे आमकां ईएसची पेमेंट करता पर डे आणि 2004च्यान ही सर्वीस चालूच आसता आमकां. म्हणजे इफ्फीक 17 वर्सां जाली तशी तुमकां 17 वर्सां जाली आमकां न्हू इफ्फीक 17. आमी सर्वीस करता ती 17 वर्सां जाली. पर डे आमचो एग्रीमेंट आमी टेंडर काडटा, टेंडराचेर घेता. टेंडर आमी पर डे 2700 घालता. ते आमी आतां रिक्षा सगळे 25 रिक्षा आणि प्लस 3 हँडिकॅप रिक्षा, 28 रिक्षा. 28 दिसा आमकां सकाळचे 8 ते रातचे 11 मेरेन आमी सर्वीस करता. जेवण मेन सगळें आमी हांगाच करता. सगळें जेवणाक वचपाक मेळना भायर. एक अर्द वर भायर वचून बसून जेयता आमी. मागीर ना जाल्यार डेलिगेट्साक प्रॉब्लम जाता. ते धांवन येता, हांकां सर्वीस जाय, फास्ट जाय. येता वयता तेजे वयर आमकां आनी प्रॉब्लेम जाता सामकें. पयलीं तरी आमकां हांगा एसीची जी दिताले आमकां जेवण, मदींच बंद केलें तेंच्यांनी. कितें तरी प्रॉब्लेम जाला आनी पयलीं इफ्फीचे एकदम मजा येताली हांगा. लोकांक बी एकदम एंटरटेनमेंट सारको बेस्ट मेळटालो. पण आतां 2-3 वर्सां जालीं हांगा एंटरटेनमेंट कांय ना. लोक बेजारता सामके इफ्फीचे. भायर कोणाक कांयच ना पब्लिकेक. तांकां कांय प्रॉब्लेम ना. इफ्फी कांय ना आनी आमकांय प्रॉब्लेम. आमकां कितें रस्तो मातसो बरो ओपन मेळटा. सपोज स्टॉल बी घातले जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जाताले हांगा गाडी चलोवपाक. लोक सगळे पार्किंग करताले. हांगा पार्किंगेची वेवस्था बरोबर नासली आनी पुलीस बी आमकां सारको हें करनासले पयलीं. पण आतां तरी मातशें आहा. गाडी बरी थांबोवन आमकां एक सोडटा. पयलीं खूब त्रास पडटाले आनी थिंगा पार्किंग मेळनासलें आमकां इनफ सगळें. स्टॉल आसल्यार जाल्यार लोकांक मातशी मजा येताली. कोण बट्यात न्ही एक बार आमचे असे विलन बीन तसे बसलेले हिरो न्हू. ना मराठी एक्टर बसला 2-3 बडे. आतांय पयर बी कोण बसला तरी आमकां खबर ना. कोण तरी एक्टर एक मराठीचोच. पण मागीर आमकां कोणें सांगलें तो मराठी एक्टर म्हणून. आमकां तितकें आमी कांय चड पिक्चर बी पळयना. आमकां कांय खबर ना तेंची. ते येवन बसून गेले उपरांत आमकां सांगलें तो मराठी एक्टर म्हणून. प्रॉब्लेम म्हणजे कितें आमकां मागीर काय जेवणाचे टायम नासता. थोड्यांक चाय पिवपाक मेळना. तर चूक करून गेला ते कमिटीचे लोक येता आनी डेलिगेट्स येता ते बोवाड मारता. रिक्षा आहा लोक ना. म्हणजे आमकां त्या खातीर आमकां सामान मातशें हांगाचें भायर सरपाक पडटा. ते लोकांक कांय खबर नासता. ते म्हणटा सकाळी 8 ते 11 मेरेन आमकां सर्वीस जाय. कितेंय करा तुमी जेया नाल्यार उपाशी रावा. आमकां ते लागना. आमी थिंगा पेमेंट करता. तुमकां पेमेंट ते दिता आनी तुमगे आमकां सर्वीस फ्री दिवंकूच जाय सगळी. नाल्यार ते सगळे लोकडे कंप्लेंट घालता थिंगा. ते कंप्लेनी घालता रोखडेच. आमकां खंय वचूंक मेळना. जेवपाक सुद्दां वचूंक मेळना सारके टायमार. खूप रिस्क कशे व्हेरी इम्पॉर्टंट रिस्क. म्हणजे तेंचे बद्दल पळय ते आमी करता न्हू व्हेरी रिस्क करचेच पडटा. नाजाल्यार फायदो काय ना. कित्याक ना आतां तरी आमकां इफ्फी मातसो फायदो आहा. नॉर्मल आतां कितें रस्ते फोडला सगळे कडेन लोक कोण ना. आतां पब्लीक कडेन सगळे कडेन गाडी आहा. म्हणजे बिझनेस सामको डावन जाला. हे कितें सगळे स्मार्ट सिटी म्हणून सगळे वाट लावन उडयला सगळ्यांची स्मार्ट सिटी. आमकां जाल्यार सामकोच प्रॉब्लेम जाला रिक्षाचे. 2 वर्सांनी रिक्षाचे टायर आनी सगळे गाडयोचे न्यू गाडयो सगळे सामान चेंज करपाक पडटा. 2 वर्सां एक्चुअली आमकां 5 वर्सां टायराची गरज नासता. आतां हे सिटीचे रस्त्यान आमकां सामकें आनी सगळे आंग बींग सगळे दुखता आमचे. गाडी चलोवपाक प्रॉब्लेम. सगळे कडेन रस्ते पडून दवरला. स्मार्ट सिटी केन्ना बरी जातली आमकां कांय खबर ना.